काँग्रेस बीजेपीच्या सिद्धार्थाची स्मार्ट सिटी उस्थिता जाल्यार बीजेपी बाबुशाची गुन्यांवकारी फाटभूंय झरयता। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आणि उपरांत वेंचणूक आयोगान उमेदवारांक घालून दिल्ल्या नेमा प्रमाण एखाद्या उमेदवाराचेर दखलपात्र केसी असल्यार ताणें ते विशीं मतदारांक कळचें म्हूण ती म्हायती खबरापत्रांनी उजवाडपाची सक्ती आसा। बाबुशाचे आड पुलीस स्टेशन तोडफोड आणि बलात्कार अश्यो 2 मोठ्यो केसी आसात। उमेदवारी घालतना बाबुशान ते केसीचे एफिडेविटान म्हायती दिल्या, मात पेपरांनी खंय पब्लिसिटी केल्ली ना। ती करूंक लावची म्हूण बीजेपीचो इश्यू। सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे जशें नॉमिनेशन फायल करतकच विड्रॉवल सगळें सोंपलें की फ्रॉम दॅट पिरियड टू लास्ट प्रचार जाता त्या दिसा मेरेन 3दा लोकल न्यूज पेपराचेर तेणें आपल्याचेर जे आरोप आसात, जे केसी आसात, ते केसी पब्लीश करच्यो पडटा। आयदर तेणें स्वता करप किंवा तेच्या पॉलिटिकल पार्टी जी आसा काँग्रेस पार्टी हांच्यांनी करूं जाय, पूण अजून पर्यंत एकदांय तेंच्यांनी पब्लीश केल्लें ना। आमी एकदां तांकां लेटर दिल्लें इलेक्शन कमिशनराक, ताचेर कांय एक्शन जावं नाशिल्ली, पूण आज परतून आमी तांकां मेळून तांकां सगळें सांगिल्लें आसा आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की इमिजिएटली ते रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर जे आहात तांकां ते इन्फॉर्म करतले आनी काँग्रेस पार्टीक सांगतले की तुमच्या उमेदवाराचे ज्यो केसीस आसात ते तुमी पब्लीश करूं जाय म्हणून। बाबूश म्हणटा निकाल जावनी, बीजेपी विरोधी पक्ष जातलो आणि तांचेर केसी जातल्यो। Why they were worried? What I do? Tell them to mind their own business, no? So let it see. We'll see what happens. What I am supposed to do, I will do. हे मातशें इलेक्शन जावन दी न्हू। ऑपोजिशनाचेर आतां केसी येतली। कोण आतां रुलींग आहा न्हू, दे वील बी इन ऑपोजिशन। 19 मायाक पणजेची वेंचणूक, 23 मायाक निकाल। 24 माया उपरांत गोंयांत काँग्रेसीचें सरकार म्हूण बाबूश बीजेपीक छाती ठोक जाहीर आव्हान दिवन मोकळो जाला। मनोहर पर्रीकारान राखिल्लो हो गड बीजेपीक सध्या प्रतिश्ठेचो। राजधानीचे वेंचणुकेंत भ्रश्टाचार आनी गुन्यांवकारी चारित्र्याचो इश्यू। काँग्रेसीचे भ्रश्टाचाराचे कॅम्पेनी आड बीजेपीचे बाबुशाचे गुन्यांवकारी फाटभुंयेचें शस्त्र। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।